नवे शेतकी धोरण तयार करचे पयलीं गांवांनी वचून शेतकारांच्यो अडचणी समजून घेयात। मायनिंग वेवसायाक लागून शेतां आनी सैमीक उदका स्रोत काबार कशी जाल्यात ताचो नियाळ घेयात। फक्त अनुदान मेळचे पुरते नवे धोरण आसचें न्हय जाल्यार आयचे पिळगेक शेती वेवसायांत आवड निर्माण करपाची तजवीज करची अशी मागणी दिवचलच्या शेतकारांनी केल्या। मागीर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी आसा, कोल्ड स्टोरेज आसा, हेजे तुमकां सजेशन्स घेवन मेळटा। मागीर एग्रीकल्चर सॉयल एंड वॉटर कन्जर्वेशन आसा, पान बी कशें दवरपाचें जर तुमकां कितें चेंजीस जाय, कितें स्किमी जाय, कितें जर तुमचे सजेशन्स आसा जाल्यार तेजेर दिवंक शकता। मागीर परत जर तुमकां कितें मार्केटिंगाचो इशू आसा जाल्यार तेजेर बी तुमकां सजेशन्स दिवंक शकता। ह्यो ज्यो स्किमी आसा पळय ह्यो टॉप टू द बॉटम टू द टॉप आसा। पयलीं कितें गव्हर्मेंट करताली की पयल्या लेवलाक गव्हर्मेंट लेवलाक पॉलिसी जाताली। आतां हे सगळे शेतकाऱ्यांक तुमचे कितें हें आसा सजेशन्स आसा ते घेवन आतां ह्यो स्किमी आसा पळय त्यो आमी फुडें तुमचे सजेशन धाडटली गव्हर्मेंटाक। खरी गरज जी आसा ते सरकारी सपोर्ट हो गजाल जरी ठीक जाली तर शेतकऱ्याच्या विशयाची स्वेच्छा दखल घेणे गरजेचे आसा। आयज ती घेतली वचना। आम्ही पळयता खंयची पेपरार बातमी येयली जाल्यार सुप्रीम कोर्ट रोखडेच तेजी स्वेच्छा दखल घेवन खंयचो इश्यू जर आसा तो रोखडोच तेजेर निर्णय दिता। तशें आयचे घडयेक गरज आसा जी आमच्या पॉलिसीन अंतर्भूत जावपाची गरज आसा। मायनिंगाचे जे परिणाम आहा दुश्परिणाम सगळ्या शेतकऱ्यांक भोगचे पडल्या गोंयभर, म्हणून आयज तेजी स्वेच्छा दखल कोणीच घेतलेली ना। थंयसरली माती काडपाचो विशय जो आहा त्या शेतकऱ्यांक कोर्टान वयचे पडटा, कितलीशींच वर्सां केसी लढच्यो पडटा। सरकारी अधिकारी आसा किंवा मायनिंग अधिकारी आसा हे पगारान थंय कोर्टांनी फावटी मारता आनी शेतकऱ्याक आपलो दिसावडो सोडूनय थंय नाचचें पडटा। जर ही दखल जर घेतली जाल्यार शेतकऱ्यांक व्हडलो सपोर्ट जो आसा तो जातलो। आमच्या सेकंड जनरेशनाक पयशे दाखोवचे पडटले। आम्ही जे हांगा शेतकरी आहा ते सगळे उमेदीचे खोशी कलाकार। पयशे कितले येता म्हणून एकल्यारूच सांगते की आपल्याक तुमचे पयशे ह्या दिसांक मेळटा आनी मेळटले दिसता रेर आसतले। कारण ह्या एग्रीकल्चर सेक्टरान त्या सेक्टरान पयशे येवपाक जाय। पयशे थंय आसा, 100% पयशे आसा, पूण ते पयशे आमच्या बोल्सान कशे येतले हेजेर आमच्या कडेन सगळी यंत्रणा आसा। ICR आसा आमच्या कडेन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा, सगळ्यो गोष्टी आहा, परंतु आमकां पयशे मेळना। ताजे घेतल्या उपरांत आमकां सुकोवंक जाय। पावस मदींच आयलो हे जालो म्हणून तुमकां सांगता सरकार हे सांगता न्हय ते फक्त इलेक्शन येयले काय घोशणा करतात। तेचेर आतां तुमी सांगता आत्तां कोण तरी म्हणटालो की 6,000 आपणाक येवंक ना, बरोबर तेचें। अरे शेतकरी कितले आहा ते पयलीं तुमी काडा, सगळे करा। फक्त 4 शेतकऱ्यांक तुम्ही 2,000 दितले किंवा 4,000 दितले व्हडली एडवर्टायज करतले। एक ट्रॅक्टराची सबसिडी हांव तुमकां सांगता, सुभाष कानोलकर म्हज्या वाड्यावयलो भुरगो 4 वर्सां गेली फक्त सबसिडी 200 पावटी तरी तेणी पणजे मारल्यो, हांगा पडल्यो। हांव तुमकां सांगता सरकारान हो विशय सिरियस घेवपाक जाय। आतां दुसरी गोष्ट, जर आमचे कडेन एक्स्ट्रा कसले पीक जाले जाल्यार आमचे कडेन कोल्ड स्टोरेज ना, आमचे कडेन कसल्योच स्किमी ना। आज तुमकां सांगता सादो संजीवनी कारखानो आसा, आमकां गोंयांत इतली साकर लागता जाल्यार ती आमी भायल्यान हाडटा, पण आमचो कारखानो उबो करपाक ह्या सरकाराक जमना। फाल्यां सकाळी दुसरो कोण सरकार येतलो आनी तो सरकार ही पॉलिसी स्क्रॅप करतलो। ही आमकां नाका, ही आमच्या फायद्याक ना, सरकाराच्या फायद्याक ना। शेतकऱ्याच्या फायद्याक आसा पण सरकाराच्या फायद्याक ना म्हणटला ती पॉलिसी आमची स्क्रॅप जातली। तेन्ना जे आमचे शेतकरी बांधव आसात, खरे शेतकरी बांधव आसात, त्यांच्या मेरेन पावोन त्यांचे विचार घेवन ते करचे। दुसरी गोष्ट आतां एक सांगता, इरिगेशना खातीर आमचे तिळारी कॅनल बांदलो। तिळारी कॅनल बांदल्या उपरांत जवळ जवळ म्हाजेच सांगता